इंडिगो एअरलायन कंपनीन गोंयांक देशभरातल्या 6 थळांक जोडपी विमानसेवा रद्द केल्या। माहिती मेळटा ती अशी, इंडिगोन गोंयासावन देशभरातल्या 6 थळांक वचपी साप्ताहिक विमानां बंद केल्यात। साप्ताहिक चलपी 32 विमानां बंद केल्यात। मोप्पा विमानतळावेली 5 जाल्यार दाबोळेसावन येवज करपी 1 विमान अशी 6 विमानां ऑपरेशन बंद केला। मोप्पासावन राजकोट, सुरत, वडोदरा, छत्तीसगड, भुवनेश्वर वचपी विमानाचें ऑपरेशन बंद। दाबोळेसावन भोपाळ वचपी साप्ताहिक विमान रद्द केला। विमान सेवा बंद करपाचें कारण मुखार येता तें अशें, सगळे विमान सेवा दिवपी कंपनी खंय वर्साक 3 फावट आपले स्केड्युलिंग थारायतात। इंडिगोन गरमेच्या सिजनाचें स्केड्युलिंग थारायला। विमान सेवा बंद केल्ल्या थळांचेर खंय गरमेच्या दिसांनी लोक वा पर्यटक वचपाक सोदिनात, ते खातीर प्रवाशांचो आंकडो उणो आसता। सेवा लॉसांत चलोवची पडटा म्हूण विमान कंपनी असो निर्णय घेता अशी म्हायती मुखार आयल्या। घडये पावसांत हे रूट परत सुरू जातले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।